पांयाच्यो शिरो डायबिटीसान ब्लॉक जावपाक शकता. सो ताणें पांयाचो डॉपलर करून मुद्दाम पळोवपाचो. सो जेन्ना पांयाक डायबिटीक पेशंटाक पांयाक अल्सर जाता तेन्ना आनी ते पेकना बेगीन जाल्यार तातूंत 2-3 गोश्टी असतात ज्यो डॉक्टर सगळ्या लोकांक आतां पर्यंत कळपाक जाय. 3 गोश्टी आमी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणटा. एक म्हळ्यार तुजी डायबिटीस कंट्रोलान ना, ते तुवें डायबिटीस कंट्रोल करून घेवपाक जाय. ना जाल्यार तुजे पांयाचे रगत सारखे पावना. सो ताजे खातीर डॉपलर म्हण आमी करता आनी पांयाच्यो शिरो आमी अल्ट्रासाउंडाचेर पळयता आनी थंय कितें ब्लॉक आसा जाल्यार सोदतात. आनी तिसरी गोश्ट म्हणजे पांयाक तुजें सेन्सेशन ना तुजें. सो तुका चलता आसतना डायबिटीसा लागून बारीक शिरो नर्व आसता ते डॅमेज जाल्ले आसता आनी तांकां पांयाचें सेन्सेशन येना आनी ताचे लागून हे अल्सर जाता. आनी अशे सिच्युएशन तांकां स्पेशल फुटवेअर आनी ऑफलोडिंग बी करूनच मागीर ते अल्सर हें जाता. खूबदां आमी ते पांय बसता खंय ताजे फूल अल्सराचेरूच सगळो पांयाचो फोर्स पडटा आनी ते केन्नाच हील जायना कारण फूल पांयाचो लोड त्या अल्सराचेर ते घाव्याचेर पडटा आनी तो केन्नाच ताका मागीर कात येवपाक शकना. सो ताजे खातीर ऑफ लोडिंग बी करचें पडटा. सो केन्नाय खंयच्याय डायबिटीक पेशंटाक अल्सर जालें जाल्यार हे 3 गोश्टी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ह्यो 3 गोश्टी सॉल्व जाल्यो ना जाल्यार ते अल्सर केन्नाच हील जावचे ना. सो हे इम्पॉर्टंट. आनी त्या मनशाक एज व्हेरी इम्पॉर्टंट अबाउट डायबिटीक पेशंट ताणें फक्त शुगर कंट्रोल करपाकूच जाय प्लस ताणें कोलेस्ट्रॉलाची एक गुळी घेवपाक जाय जाचे वयल्यान ताजे चान्सीस ऑफ गेटींग हार्ट अटॅक वील रिमेन लो. सो ताणें फक्त डायबिटीसूच न्हय ताणें कोलेस्ट्रॉला कडेन लक्ष दिवपाक जाय आनी कोलेस्ट्रॉलाची लेवल कमी करपाक जाय. म्हाका डॉक्टर तुमी बरें विस्तारान तांकां सांगलां. आय एम शुअर दॅट दिस वील हेल्प हिम. आमकां एक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो हा दोतोर गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. हांव म्हापशेच्यान उलयतां शेटये म्हणून. म्हजो प्रश्न असो आसा की म्हजो घोवाची कोलेस्ट्रॉल मातशी सदांच हाय उरता अराउंड 250 बी अशें. तो एक्चुअली वॉक बी करता अराउंड 20 मिनिट्स पर डे. पण ते आनी मातशें रिड्यूस करपाक कितें करचें पडटलें किंवा ताजे खातीर गुळयो घेवच्यो पडटल्यो किंवा इतलें आसून ते म्हणजे रिस्क फॅक्टर कितें भंय ताजो कितलो आसा अशें. प्रेशर कसो नॉर्मल आसता? प्रेशर अराउंड 140. प्रेशराची डेली एक गुळी घेता तो. आणि डायबिटीक आसा? डायबिटीक इन कंट्रोल आसा. पण डायबिटीस आसा? हय ना कंट्रोल. डायबिटीस नाच काय ना. ना. अच्छा ओके. पेशंटाक फर्स्ट थिंग एज यू हॅव ऑलरेडी तुम्ही म्हणल्या प्रमाणे ताजे रिस्क फॅक्टर्स आमी असेस करता. ताका डायबिटीज आसा, प्रेशर आसा, ताका हार्टाची हिस्ट्री आसा, तांच्या फॅमिली भितर हार्टाची हिस्ट्री आसा काय ना हे सगळे आमी रिस्क फॅक्टर पळयता. आनी आमकां दिसता की ताजे रिस्क फॅक्टर चड आसा विच इज टू बी इंडिविज्युअल. ताजे वय कितलें आसा, स्मोकिंग करता काय ना हे सगळे पळोवन आमी ताजे रिस्क फॅक्टर पळयता. आनी सपोज तांकां दिसलें की कोलेस्ट्रॉल सदांच हाय आसा जाल्यार आमी डेफिनेटली ताका कोलेस्ट्रॉलाची गुळी घे अशें रिकमेंड करता. पूण ते गुळी घेवचे पयलीं आमी 6 म्हयने पयलीं पेशंटाक पयलीं प्रॉपर एक्सरसायज डायट बी करून पळय आनी कोलेस्ट्रॉल कमी कर अशें म्हणटा. आनी 6 म्हयन्यां नंतरूय सुद्दां दिसलें की कोलेस्ट्रॉल सदांच हाय उरता तेन्ना आमकां वी मे कन्क्लूड दॅट इट मे बी जेनेटीक फॅक्टर. म्हणजे आमकां अशें दिसत की ताका ते जेनेटीक फॅक्टर्सा लागून कोलेस्ट्रॉल खूपच हाय उरता आनी त्या प्रमाणे वी मे गिव हिम टॅबलेट्स फॉर रेड्युसिंग कोलेस्ट्रॉल. बरें डॉक्टर होच प्रश्न मातसो फुडें वता. समजा इन वन केस जर फॅमिली हिस्ट्री आसा जाल्यार तुमी ताका कट ऑफ पॉयंट कोलेस्ट्रॉलचो खंय दवरतले? दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट आनी ह्या हातून हांव तुका दोनूय हातून एक्सप्लेन करता. फॅमिली हिस्ट्री म्हळ्यार कितें विच इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द पीपल टू नो. फॅमिली हिस्ट्री म्हणजे कितें की तुमच्या फॅमिली भितर कोणी दादलो मनीस 55 वर्साच्या पयलीं हार्ट अटॅक येवन गेल्लो आसा वा ताका हार्ट अटॅक आयिल्लो आसा आनी खंयच्याय बायलेक 65 म्हणजे 65 वर्साच्या पयलीं समजा ताका हार्ट अटॅक आयिल्लो आसा जाल्यार त्या फॅमिली भितर आमी ताका स्ट्रॉंग फॅमिली हिस्ट्री आसा जाल्यार त्या फॅमिली भितर स्ट्रॉंग फॅमिली रिस्क फॅक्टर आसा अशें म्हणटा. सो दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज अ फॅमिली रिस्क फॅक्टर. नाव दुसरो मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉयंट वॉट इज द कोलेस्ट्रॉल. आतांचे न्यू कन्सेप्टा प्रमाणे आमी फक्त टोटल कोलेस्ट्रॉलाक पळयना. सो टोटल कोलेस्ट्रॉल कितले आसल्यार सुद्दां आमी पयलीं ताजेर लक्ष मारना. आमी ते स्प्लीट करता आनी LDL, HDL आनी ट्रायग्लिसरायड हाजेर लक्ष दिता. आतां तुमकां सगळी गोश्ट खबर आसपाक अशें कांय ना बट फ्यू थिंग्स कळपाक जाय म्हळ्यार LDL म्हळ्यार बॅड कोलेस्ट्रॉल आनी HDL म्हळ्यार गुड कोलेस्ट्रॉल आनी ट्रायग्लिसरायड म्हणजे जनरली आमचे डायट्रीक फॅट कितलें येता ताचेर एक अंदाज मेळटा. नाव सगळ्यांक पयलीं आमी LDL कोलेस्ट्रॉलाचेर सदांच लक्ष मारता. इन्स्टेड ऑफ लुकिंग एट एंटायर कोलेस्ट्रॉल LDL कोलेस्ट्रॉल आनी नॉर्मल लोकांक 130 पर्यंत चलता. सो कोणाचे 130 भितर कोलेस्ट्रॉल आसा जाल्यार जनरली ताका आनी रिस्क फॅक्टर्स कांय ना जाल्यार ताका ही नीड नॉट वरी अबाउट इट.
बट वन हू इज डायबिटीक एंड दिस इज अ न्यू कन्सेप्ट दॅट हॅज कम. सपोज तो डायबिटीक आसा ताका समजा हार्टाचे दुयेंस आसा जाल्यार ताजे 130 नॉर्मल न्ही, ताका 70 इज नॉर्मल. सो यू हॅज टू टेक द टॅबलेट एंड कीप इट अंडर 70. सो ताजे लागून ताच्या हार्टा भितर, ताच्या ब्रेना भितर, पांया भितर ब्लॉक्स जावचे ना, कारण हे ब्लॉक्स मागीर दिश्टी पडटा. तेन्ना दिश्टी पडना, हळूहळू जाता डायबिटीसा लागून, कारण डायबिटीसा लागून कोलेस्ट्रॉल इजिली स्टिक जाता वॉलाक आनी ताका लागून ब्लॉक तयार जाता. सो इट इज ऑलमोस्ट लायक टेलर मेड, म्हणजे डायबिटीस तांच्या खातीर पॅरामिटर्स वेगळे आसतात. डायबिटीस आनी हार्ट पेशंटा खातीर पॅरामिटर्स कमी केले आता. बरं डॉक्टर, आमी एक प्रश्न आयला तो घेवया. हॅलो. हॅलो, हांव हनुमंत गाडी उलयतां, सांखळी कुल्ल्या सांखळीसून. प्रश्न विचारात. माझा प्रश्न असा की बाबाक आमचे ऑपरेशन करून 15 वर्सां जाली, पण अशी व्हॅलिडिटी अशी किती असता, म्हणजे कितकी वर्सांपासून बायपास सर्जरी करता? ऑपरेशन बायपास सर्जरी केल्या? हय, बायपास केला सर. अच्छा. आणि डायबिटीस आसा? ना ना, तशें डायबिटीस काय प्रॉब्लेम? प्रेशराचे आसा? ना ना, तशें काय. कसले वखदां आतां सध्या चालू कितें घेता? टॅबलेट आसता. खंयच्यो खंयच्यो? इट्स ओके. बरें, ओके. आय थिंक व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन विचारला का बायपास सर्जरी आनी ताची व्हॅलिडिटी कितें. डेफिनेटली वी से दॅट बायपास सर्जरी समजा सारकी जाली आनी ताका समजा चेस्ट पेन हें जायना जाल्यार डेफिनेटली ही कॅन कंटिन्यू विथ दॅट. आनी गुड बायपास सर्जरी लोक आज 10-15 इवन 20 वर्सां पर्यंत सुशेगाद रावता. पण 10 वर्सां नंतर ताचे थोडे ब्लॉक परत जावपाक शकता. सो एकदा तुका बायपास सर्जरी केली तर ताचे नंतर तुवें आपल्याले रिस्क फॅक्टर सारखे कंट्रोलान दवरपाचे. ताजे म्हणसर ताचे अर्थ म्हळ्यार कोलेस्ट्रॉल, प्रेशर, डायबिटीज सारखे कंट्रोलान दवरपाचे, स्मोकिंग बंद करपाचे. आनी जनरली इफ यू रिमेन हेल्दी आनी एक्सरसाइज समजा रेग्युलर दवरलो जाल्यार ताणें आनी परत त्या व्हॅलिडिटी कितें अशें हें ना. म्हणजे थोडे लोक 20 वर्सां सुद्दां बरे भशेन उरता आनी थोड्यांक जांकां प्रॉब्लम जाता तांकां रोखडोच प्रॉब्लम जाता. सो इम्पॉर्टंट इज नॉट दॅट आस्क हें विचारपाचें व्हॅलिडिटी आनी कितले भितर उरतले अशें इम्पॉर्टंट ना. तुमचे भितर तुमी आपले जिवाची कशी काळजी घेता, आपल्याले प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज कशें कंट्रोल करता, आपलो डायट कसो कंट्रोल करता आनी एक्सरसाइज कसो करता हें इम्पॉर्टंट. आनी जे मागीर मुखार कितें आसा तें जाता. बरोबर. डॉक्टर, म्हाका सामको एक प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो. हॅलो दोतोर. डॉक्टर, माझी एज 36 years old आणि लास्ट म्हयन्यान म्हाका डायबिटीजाक हांवें जस्ट डायग्नोसीस केल्लें तेन्ना डायबिटीज मेवली. एम्प्टी स्टमक 140 आणि फुल स्टमक 240. हॅलो. ऐकता. सो म्हाका डॉक्टरान मेटाटायम ते टॅबलेट स्टार्ट केल्ले जस्ट फॉर अ पिरियड ऑफ 15 days सुमार. आणि आता मातशी कमी जाल्या डायबिटीज, ताका लागून जाल्यार ग्लायकोमेट 50 स्टार्ट केला म्हाका. ह्यो एक क्वेश्चन. आनी दुसरें कितें न्हू डॉक्टर, म्हणजे हे आतां मेडिसीन ते घेता ते म्हणल्यार फॉर अ लॉंग पिरियड कंटिन्यू करपाचें पडटलें काय मोदें मागीर ते सारकें नॉर्मलान येयल्या उपरांत स्टॉप करूंक जाता? हे एक क्वेश्चन. आनी सेकंड थिंग न्हू डॉक्टर, म्हाका लेफ्ट हँडान हें जाता, मुयेता. आनी अमके पोटाचें न्हिदत न्हू जाल्यार म्हणजे हेवी हेचे काळजांनी हेवीनेस कशें जाता आनी दुखता बी, चेस्ट पेन. सो तेका लागून हांव डॉक्टराक मेवलेलें. सो डॉक्टरान म्हाका सांगलें की इट मायट बी ड्यू टू स्पॉन्डलायटीस म्हणून. बट कार्डिओग्राम बी सगळें ते काडलें, बट ते म्हाका ते पेन जाता ते तशेंच आसा कंटिन्यू. एक गोष्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे तुमची ही जी रॉंग पॉस्चर आसा पळय ओमते न्हिदपाचें तें मातशें तुमी बंद करपाक जाय आणि बाकीचे तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर डॉक्टर दितलोच. ओके. ह्या प्रश्नातून आमी मातशें थोडे आनी गोश्ट सांगपाक सोदता. सो डायबिटीज म्हळ्यार कितें आनी वॉट इज द कट ऑफ लायन दॅट वी से. सो अबाव 126 जर तुमची शुगर, फास्टिंग शुगर अबाव 126 जाली जाल्यार जनरली वी से दॅट यू हॅव गॉट डायबिटीज. आनी एनीथींग बिटवीन 100 to 126 अशें कितें तरी जालें जाल्यार त्या मनशाक आमी प्री डायबिटीज अशें म्हणटा. म्हणजे अजून डायबिटीज जावं ना पण डायबिटीज जावपाची शक्यता आसा. सो जर ताची शुगर 126 तिची आतां 140 मेळ्ळी ते 126च्या वयर गेली जाल्यार डेफिनेटली तुका आमी डायबिटीज अशें आमी म्हणटले. हाचे नंतर आमी तुका एक पयल्या प्रश्नाच्या उत्तरान सांगलें 6 म्हयने पर्यंत तुमकां आमी टायम दिवपाक शकता जाय जाल्यार.
तुम्ही स्वतःहून वजन कमी करपाचें, आपल्याला डायट कंट्रोल करपाचें, मातशें एक्सरसाइज करपाचें आनी त्या प्रमाणे तुमची डायबिटीज कंट्रोल जाता कंट्रोलान येता काय पळोवपाचें आनी सदांच मदीं मदीं चॅकअप करपाचें तशें कमी जालें जाल्यार. सपोज हे कंट्रोल जालें ना जाल्यार फर्स्ट लायन ट्रिटमेंट त्या डॉक्टरान करेक्ट दिल्लें आसा, दॅट इज मेटफॉर्मिन. तर डिफरंट टायप्स ऑफ टॅबलेट्स येतात त्यो, पूण मेटफॉर्मिन इज द फर्स्ट लायन टॅबलेट. नाव वील जस्ट टॉक अबाउट द एडवांटेजीस ऑफ दिस टॅबलेट सो दॅट शी इज रिअश्युअर्ड अबाउट दिस. सो ऑल द डॉक्टर्स बाय फार वील स्टार्ट यू विथ मेटफॉर्मिन ओनली. आतां ते डिफरंट ब्रँडाचे आसपाक शकता. ते मेटफॉर्मिनला लागून तुका बारीक जावपाक मातशें हेल्प करता. तुमचे बॉडींतले इन्सुलीन ते ताजो एक्शन वाडयता, हय ताजें एक्शन वाडयता, बारीक जावपाक बरें पडटा, तुमकां एपटायट मातशें ताजें कमी करपाक बरें पडटा. आनी इम्पॉर्टंट म्हणजे तुमची शुगर लो आसा आनी तुवें ही टॅबलेट घेतली जाल्यार तुमची शुगर आनी लो वचपाना. म्हणून मेटफॉर्मिन इज अ फर्स्ट लायन टॅबलेट. हय सेफेस्ट आनी इट्स अ फर्स्ट लायन. तो त्या डॉक्टरान बरोबर केल्लें आसा. मागीर तुमी एक्सरसाइज आनी डायट कंटिन्यू करपा जाय, कारण मेटफॉर्मिन इज नॉट अ स्ट्रॉंग टॅबलेट एज आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड यू. सो ताजे नंतर तुमचे समजा शुगर कंट्रोल आयली जाल्यार दिसांतल्यान 2 आसा त्यो 1 अशे पर्यंत व्हरपाक शकता. सो आमी 2 ते 3 पर्यंत मेटफॉर्मिन अशें दिता. आनी समजा गरज पडली जाल्यार मागीर हायर डोस दिता, बट दॅट युअर डॉक्टर वील टेल यू. पूण सपोज शुगर कंट्रोलान आयली जाल्यार ते कमी करपाक शकता. नाव अबाउट द चेस्ट पेन. पयलीं सिंपल हातून हें ECG काडपा जाय आनी दीस आय लास्ट यू इन जनरल डॉक्टर ताणें म्हटलें आपले हात हय दुखता म्हणून. जनरली आमी सपोज डायबिटीज आसा आनी ताका आमी बाकीचे रिस्क फॅक्टर वीच आय वील जस्ट डिस्कस इन शॉर्ट. प्रेशर आसा, कोलेस्ट्रॉल आसा, स्मोकिंग हॅबीट आसा, फॅमिली हिस्ट्री दॅट आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड यू, आनी डायबिटीज आसा. सपोज हे हातूंतले भितर खंयचे रिस्क फॅक्टर आसा आनी छातीन दुखता आनी कितें आमकां डावट येता जाल्यार आमी एज पयलीं सांगिल्ले भशेन एक स्ट्रेस टेस्ट करून पळयता. आनी सपोज ते स्ट्रेस टेस्ट नॉर्मल असेल जाल्यार तुका यू कॅन आमी सांगपाक शकता की डेफिनेटली हार्टाचें ना आनी मुखार आनी कांय टेस्ट करपाक गरज ना आनी रिअश्युरन्स दिवपाक शकता की यू नीड नॉट गो अहेड एंड डू एनीथिंग. बट इट कॅन बी जज क्लिनिकली. आनी समज तुमकां डॉक्टराक दिसलें की दीस डज नॉट लूक लायक दीस, अ डॉक्टर कॅन जज इट बेटर देन शी नीड नॉट गेट. आतां दूख आसता पळय, सपोज चलतुकूच दुखता जाल्यार ताका चड सिग्निफिकन्स आसा. समजा बशिल्ले कडेन दुखता जाल्यार इट मे नॉट बी सिग्निफिकंट, फक्त हात हें जाताले. बरोबर. डॉक्टर म्हाका सामको एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो 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 हा हॅलो, एक मिनिट. हा फोन लागला, विचारात प्रश्न विचारात. हा हा रामनाथ सांगोकार उलयता. रामनाथ बाब प्रश्न विचारात. हा तुमकां दोतोरा कडेन उलयता. सांगा. हय उलयात. हांव दोतोरा कडेन उलयतां की हांव 3 वर्सां पयलीं मडगांवां तुमचे कडेन आयिल्लो. हय तुमकां खबर आसा रामदास सांगोकार म्हणून प्रियोजन. रामदास बाब एक गोष्ट सारखे लक्षात दवरात. दिस ऑनलायन कन्सल्टेशन न्हय. तुमकां कितें प्रश्न आसा तो विचारात. वॉट यू हॅव रिफर्ड म्हणजे तुमी जर ताका पयलीं कितें सांगिल्लें जाल्यार ताचे विशीं ताका वचून थंय मेळात. तेच विचारपा खातीर नाही तेच तुमकां जर डॉक्टरान थंय सांगिल्लें आपल्याक परत येवन मेळात म्हणून जाल्यार प्लीज गो अँड मीट हिम. दिस इज नॉट ऑनलायन कन्सल्टेशन. प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. या डॉक्टर एक ल्हानसो विसर घेवया आनी परतून सुरू करूया.